होतो सौमिया तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गायतांबनिया आमची मेटा काढताना पुसना तो आमचो मोगाळ सोडवंतात काकुळती सोदेव दयाळ पदवेतात पुसना तो आमचो मोगाळ सोडवंतात काकुळती सोदेव दयाळ पदवेतात होगळीक तुझी गाजयता काकुळ तुझी वर्णिता चरणांत तुझ्या आमी भाग घेता संतो संसोवतो सौमिया तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गायतांबनिया आमची बेटा काढताना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. मोगाळ भाव भयणीनो, आज सगळे पवित्र सभा आविलाच्या सान तेरेजाक मान करता आणि कार्मेल ओर्दीक ती सुदारकी जावन असल्यान आमी तिची महापरख करता. पवित्र सभा तिका मागण्याची आवय म्हणून मानता. तिचे मागण्याची जिवीत आणि देवाताय आसलो मोग तिका आत्मीक अनुभव जोडूंक फावो ती वाद जाता आणि देव तिका जाणवेन भरता. आयच्या पयल्या वसपांत आमी पळयता साल्मावराय जाणवे खातीर मागता. तर ह्या भागी दिसा आमी सान तेरेजाची देख घेवची ती मागण्याच्या जिवितांत ती रावून तिच्या सारखे जिवीत बांधून हाडून देवात हांव जाणवाय जोडूंक जाय अशी कृपा आमी मागया. तर ह्या पवित्र युक्रिस्तान फावो ती बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून घेवन सदांच संवाद करी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर हांव सरासरा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakulut कर Sumia kakulut कर Krista kakulut कर Krista kakulut कर Sumia kakulut कर देवापून सर्गी आणि शांतिताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता.
आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास तुका सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची ताकद कर तू बापाच्या उच्चात पोचलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा क्रिस्ती भक्ती मार्गाची संपूर्ण आहे पवित्र सभे नव्यान दाखोवच्याक तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं भाग्यवन तेरेसाक तुवें उपसयली तिच्या बरोवपांनी आटपलेली सर्गींची शिकवणूक आमच्या आत्मीक पोशणाक उपकारावन खरे पवित्रायेच्या अत्रेगांनी आमची काळजां लासूं आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवो चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. जन्वायाच्या पुस्तकांतलें वाचप हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी हांवें विनंती केली आनी जन्वायाचो आत्मो म्हजेशी आयलो राजदंडा आनी शिवसना प्रास चड हांवें ती पसंत केली तिचे कडेन सर करून ग्रेस्त कांयच न्हय म्हूण हांवें लेखलें कसलेंच आमोलीक माणीक हांव तिचे कडेन सर करिना कित्याक तिचे मुखार सगळे भांगार एक चिमटी भर रेंव आनी तिचे मुखार रुपें म्हळ्यार माती भलायकी आनी सोबाये प्रास हांवें तिचो चड मोग केलो आनी उजवाडा प्रास ती म्हाका चड जाय जाली कित्याक तिचो परजोळ केदींच पालवो ना गिन्याना प्रमाणें उलोवं आनी ह्या देण्यांक फावो ती चिंतना म्हजी करून घेवं देव म्हाका निर्मू कित्याक तोच जन्वायक एक वाट दाखयता आनी तोच बुदवतांक सोलोवन व्हरता कित्याक आमी आमच्या उतरां सवें ताच्या हातांत आसांव तेच परी सगळी आमची समजणी आनी शिल्पविद्या देवाचें उतर हें देवाची मोद उपकार सर्वेस पोरा दळबाराच्या देवा कितलो मोग मायपास तुझ्या मंदिरासो सर्वेस पोरा दरबाराच्या देवा कितलो मोग मायपास तुझ्या मंदिरासो आपले आता मनशा मध्ये देवाचे बिडार जाला सर्वेस पोराच्या निवासाच्या आंगणांत रावो म्हजो आत्मो लालेता अत्रेकता सगळे म्हजो जीव जिवन देवाची होगळी गायता सर्वेस पोरा दरबाराच्या देवा कितलो मोग मायपास तुझ्या मंदिरासो
तुझे वेदी सरशींदळ बाराच्या सर्वेस पोरा मुझा राया आणि मुझा देवा गिरबुजांक पर्यंत मेळता बिडार आणि पारव्यांक पिलां काडूंक काय तो आसा घोंटेर सर्वेस पोरा दरबाराच्या देवा कितलो मोगमय पास तुझ्या मंदिराचो तुझ्या घरान रावता ते मनीस कितले बागी दीस रात ते तुझी वाकोवणी करता ते देवा आमचे डाल जावन आसल्याचेर नदर घाल तुवें मुखा वयले बळेपण तूं सांबाळ सर्वेस पोरा दरबाराच्या देवा कितलो मोगमय पास तुझ्या मंदिराचो सर्वेस पोरा दरबाराच्या देवा कितलो मोगमय पास तुझ्या मंदिराचो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप जांकां देवाचो ओथमो सोलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं कित्याक तुमकां मेळिल्लो ओथमो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बिया बरीत जिवनाक तुमकां व्हरन पावयना बगार तो तुमकां देवाचीं भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हूण आमी उलो करूंक मारिशें करता देवाचो हो ओथमो आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारेसदारी वय तितलेंच न्हय क्रिस्त सोबे देवाच्या दायजाची सहा वारेसदारी आमी कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताचे महिमेची आमी वांटेली जावंक पावल्या तशेंच आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेनावन जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता आनी आमच्या अंतस्करणाचे गूट जना आसा तो देव आत्म्याची कुशी कितें म्हूण जाणा कित्याक आत्मो देवाचे कुशेक सरी जावन देवाच्या काशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार सर्वेस पोराचय सर्वेस पोराचय सर्वेस पोराचय सर्वेस पोराचय सर्वेस पोराचय सर्वेस पोराचय कीर्तन गाया सोम्याकांक्षा स्तुती करा नावाक ताच्या ओगळसिया रायाक आमच्या सर्वेस पोराचय सर्वेस पोराचय सर्वेस पोराचय सर्वेस पोराचय सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोबे आसो जुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या परबेच्या निमाण्या आणि सर दबाज्याच्या दिसा
जेजू उबो रावून वडा थाळ्यान म्हणालो, कोणी ताणेला जाल्यार तो मोजेसशी येवं आनी पियेवं. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजांत हांव वाळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. आपणाक सत म्हणटल्या आनी घेवचो आसल्या पवित्र आत्म्या विशयांत जेजून अशें म्हणलें. जेजू आजून महिमेमोन जावंक नातलो, देखून पवित्र आत्मो दिवंक नातलो. देवाचें उतर हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. 1970 इसवेंत सप्टेंबराच्या 27 तारीखेर पापा पावलो सव्यान सान पावल सव्यान एक पवित्र सभेक एक नावाल दिलें आनी त्या दिसा सुमार 2000 वर्सांच्या चरित्रेंत पयल्या फावटी आमच्या पवित्र सभेक एक स्त्री पवित्र सभेची दोतोर म्हणून मेळ्ळी. आविलाच्या सांत तेरेजाक त्या दिसा पवित्र सभेची दोतोर म्हणून पापा साहेबान परगटले. येदोळपर्यान जायते दादलेच पवित्र सभेचे शिकोणदार म्हणून आसले. आतां पयल्या फावटी पवित्र सभेची शिकोणदार ह्या दोतोर म्हणून आविलाची सांत तेरेज जाता. आनी पोरूंच्या वर्सा 1970 इसवेंत म्हळ्यार हांवें 50 वर्सां जालीं आनी ह्या वेळार 50 वर्सांच्या जुबलेवाचो उगडास करून पापा फ्रांसीस आमकां म्हणटा, ही स्त्री ह्या सांत तेरेज आविलाची सांत तेरेज स्पॅनिश भाशेन मुहेर एक्सेप्शनल, एक विशेष स्त्री म्हूण तिका आपयता. विशेष स्त्री. आनी ताच्या उपरांत चडीत सांगून पापसाहेब म्हणटा, तिचें विशेशपण आमी तिणें कितें विशेश कामां केल्यांत ताका लागून आपोवंक नजो. कित्याक त्या काळार 16व्या शेंकड्यांत एका स्त्रियेन एक दादलो कितें दादल्याचे वर्तेपण आसल्या त्या समाजांत एक नवीकरण हाडच्यांत पवित्र सभेमध्ये आनी आमच्या कार्मेलीत वर्दीमध्ये नवीकरण हाडच्यांत तिणें खेळुल्लो पात्र, या तिणें बरयल्लीं ती बरपां, या तिणें घडल्ले हे स्थापन केल्ले हेर भितरल्या माद्रींचे कितें कोवेंतां हें पुरो पळयत आसतना ही एक सादारणाची स्त्री म्हणून न्हय. कित्याक जें कोचे सादारणाच्या स्त्रियांनी करूंक जायना ताच्या 100 वांट्यांनी म्हणल्या बरी सांत तेरेजान त्या काळार केलें. देखून तिका विशेश स्त्री म्हणून आपयतले. सक्तेवंत, हुशारकायेची स्त्री, मस्त हुशारकायेची स्त्री. आनी भितरली माद्र कोवेंताची वडील न्ह, आमची नवीकरण हाडिल्ली ती. पूण जायतो लोक तिका वळखता तिणें केल्ल्या विशेष कामां खातीर. पूण पापा फ्रांसीस म्हणटा, तिचें विशेशपण, ह्या विशेष स्त्री म्हूण तिका आपोवचें तिणें केल्ल्या विशेष कामां खातीर न्हय, आमी तिका विशेश म्हूण आपोवचें तिका कितें विशेश म्हूण तिच्या जिणेंत आसलें त्या खातीर. आतां तिच्या जिणेंत तिका विशेश म्हूण कितें आसलें? तिच्या जिणेंत ती देवाक सोदताली. देखून आध्यात्मीकपणाची मेस्तीर्ण म्हूण आमी तिका आपोवयात. आध्यात्मीकपणाची तिणें बरयल्लीं बरपां इतलीं बरीं. आनी एक दाखलो हांवें दिवचो जाल्यार एडिस्टायन म्हणून युरोपाच्या 5 पात्रुरांवां पैकी एकली आनी एक कार्मेलीत सांतीन एडिस्टायन, व्हड तत्वज्ञानी. ती सगळ्यान सोदता सत खंय म्हाका मेळटलें म्हूण. आनी एक दीस तिका आविलाच्या सांत तेरेजान बरयल्ली आपणाची आत्मचरित्रां मेळटा. सगळी रातभर ती वाचता आनी दीस उजवाडटना म्हणटा, आतां म्हाका सत मेळ्ळें. तें सत, ह्या सताचें मूळ खंय आसलें? जें कितें आविलाची सांत तेरेज जियेल्ली तिच्या जिणेंत. आध्यात्मीक जिणयेची काणी ती. तिची जिणींच एक आध्यात्मीक जिणयेची काणी. भाव भयणीनो, ह्या वेळार एक गूट हांव तुमकां सांगूंक सोदतां.
तुम्ही हांगा ह्या दिसपट्ट्या मिसाक आयल्यात. इतल्या भावार्थान इतल्या विश्वासान तुम्ही हांगा आसात. भावार्थ्या मोदें 2 वर्ग आमी करयेत. थोडी जाणां कुणा आशेवची मनशां, तांकां हरये कडेन कित्याक इगर्जेक धांवूंक येतात, कित्याक देवा लागीं मागतात, देवान म्हजें थंय विशेष कितें करचंय म्हणून कुणा आशेवची मनशां. आनी एक वर्गाची क्रिस्तांवां आसात, हांव देवाच्या सांगाता जियोवन आसतना ताच्या की चड कुणा म्हाका कित्याक जाय. सगळ्यांच्या की व्हड वर्त्या की व्हड कुणा आमी म्हणयेत, येवकारिस्तच म्हणयेत, हे आमच्या आत्मीक जिणयेत. कित्याक क्रिस्तान आपणाकच उगडापो केला, देखून ताच्या सांगाता जियोवचेंच आमचें एक भाग. देखून पळया नव्या सोल्ल्यांत जेजून ताच्या शिसांक केन्नाय कुणाक दाखयल्ली नात, अजापांक केल्ली नात, असर्यांक केल्ली नात. ताच्या शिसांक एक वर्तें भाग मेळ्ळें. जेजू सांगाताच रावचें, ताका आयकुचें, ताका आपणोवचें, ताका पळोवचें. भाव भयणीनो, आमी सगळीं त्या वर्गाचीं. कोणाक कोण जेजू पळोवंक येना, कोण जेजूचेर आणकी कोणाक आणकी जेजूचेर पातयेनी ना, तांकां जेजूच्या सांगाता आसतना आमकां तेंच पुरो. तेंच आविलाची सांत तेरेज म्हणटा, जेजू एकच म्हाका पुरो, दुसरें कित्याचीच म्हाका गरज ना. आतां आमी कितें करया, ताका लागून हांवें आविलाच्या सांत तेरेजाची वडवीकाय सांगली, पूण हें सत सोदून काडूंक तिका रात फांते जावच्या भितर जावंक ना. मस्त वर्सां ती कश्टाली, मस्त वर्सां. आपणात ही आसली चंचलता, ह्या मागण्यांत मोत केंद्रीकृत करूंक जायनासतना वद्दाडचें मस्त वर्सांक जालें. पूण सुमार 13 या 18 वर्सांच्या तिच्या ह्या कितें प्रयत्ना वरवीं निमाणें तिचो आत्मोच देवाच्या आत्म्यांतय, ह्या देवाच्या स्पिरितांतय जळसो आमी तिच्या बरपांनी वाचता. भाव भयणीनो, आध्यात्मीकपण तिका एकली एक मात्र न्ही. आध्यात्मीकपण तिचो पाटलाव करतले आमकां याजकांक, ह्या कार्मेलीत वर्दीक मात्र न्ही. आध्यात्मीकपण आमच्या हर एकल्यांचें दायज, आमच्या हर एकल्यांचें दायज. आनी दैवीक दायज ह्या पवित्र सभेचे शिकवणेंत पयलो भाग, दुसरो भाग, तिसरो भाग आनी 4 भाग थंय आसात. आनी 4थ्या भागांत आमची आत्मीक जिणी आमी कशी बांदून हाडूंक जाय म्हूण सविस्तार बरयलां. देखून तुमकां वेळ मेळटा जाल्यार आमच्या पवित्र सभेचे शिकवणेंत, म्हळ्यार कॅटकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आमी इंग्लिशान म्हणटा, तुमकां इंटरनेटारय मेळटा. तांतू वेळ मेळटना वाचया, थोडे वाचया. वाचून आमची आध्यात्मीक जिणी कशी आमी सांत तेरेजा बरी करयेत म्हूण नियाळ करया. आनी दिसभर हांव हांगा पळयतां, हांगा म्हूण न्ही, तुमच्या घरांनी मागणें करतना तुज्या कुडाचे दार दाम म्हणटा जेजू. तुमच्या फिरगजांनी या खंय खंय तुमकां जागो मेळटा थंय एक दिसभर एक 5 मिनटां, एक 10 मिनटां म्हाका, हांव हांगा इगर्जेंत येता आसतना थोड्यांक पळयतना म्हाका अजाप भोगता. ती अशी ध्यानांत मग्न जावन आसात, हांगा मनीस उतरन गेल्लो, आवाज गेल्लो, कित्याचीच तांकां परवा ना. ती हांव आनी देव आमी दोगांय एक म्हणल्या बरी ध्यानांत आसचें हांव पळयतां. ती सांत तेरेजान घेतिल्ल्या वाटेर समकते आसात. आमी सगळां प्रयत्न करया. उबी रावया. आमच्यो गरजो सर्गींच्या बापा मुखार आमी उसारून सांगया. मोगळा बापा, तुज्या पुता जेवचे मिसां मुंदासून वरच्या आमच्या पापा साहेबांक, बिस्पांक, याजाक तशेंच सर धर्मिकांक तुज्या दैवी कृपेन भर. आविलाच्या सांत तेरेजाच्या मागण्याचे जिविताचे आदर्श घेवन तांणी मागणे आपल्या जिविताचे मूळ करून घेवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, आमच्या राष्ट्रांच्या सर मुखेल्यांनी आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी स्वार्थ सांडून लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरून त्यागाच्या आनी स्वताच्या मनोभावान जबाबदारी पाळोवंक तांची मोत उजवडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा,
अख्ख्या संवसारांत वावर करनासच्या कार्मेलीत धार्मीक भाव भयणींनी सदांच सांत तेरेजाचे मागण्याचे आनी ध्यानाचे जिवीत जिवन ते हेरांक शिकोवंक जाय अशें कृपेन भरून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, मागता हांव आमी कार्मेलीत तिसऱ्या वर्दीच्या सर सांद्यां पासत तशेंच आविलाच्या सांत तेरेजाच्या सर भक्तींका पासत तांणी सांत तेरेजाचे भगवंतपण नियाळून मागण्याच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान भरून हेर कुटुंबाक मार्गदर्शन जावन जिवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी सांत तेरेजाची देख घेवन मागण्या मुळ्या कटपाचेर आमचें जिवीत बांदून जेजू थंय आमचो संबंद घट करूंक जाय अशी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, तूं आमचो बाप आनी आज तुज्या उतरान आमकां शिकयल्ल्या प्रमाणे आमी तुका आब्बा बापा म्हूण उलो करूंक शकता. ह्या बरवशान जी मागणी आमी तुजे थंय उबारल्यांत ती आमकां फावो तर तुज्या पुता वरवीं दी. ही आमी मागता तुज्या पुता क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. शेतांत तुझ्या पोल्यांत फुलां विविध रचना स्वारीक फळां आमी बापा तुजी भुरगीं बाळां काणी केवडायल्या पांयांत तळा बापा Kello, pretum endelo, bodal masaratan Kristacha. Ge Bapa, ge undo, ge vai. Moshawa Kello, pretum endelo, bodal masaratan Kristacha. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव कनवळ्या बापा, घर सांडून गेल्ल्या तुज्या बापा सर मनशांच्या तारोका पवित्र सभेच्या सर गरजां खातीर भाग्यवन तेरेजान आपल्या मठाच्या वणटी भितर खतखतीत मोगान समर्पिल्लें जिवीत तुका भोव मांडलें. आमकां जण एकल्याक तूं आपयताय त्या बेसांत आनी जाग्यार पवित्र सभेच्या आनी आख्ख्या संवसाराच्या गरजां पासत मोगान आमचे जिविताचें समर्पण करूंक ह्या जेजूच्या बलिदानांतलें आमकां बळ मेळूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. आमची काळजां उबारुया, आमी ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वद्वेदरानी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासून तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखमता. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी
ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Poet, poet, dul paramso सर्वच करतो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका जय जय जय. उत्सर्गीन तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गीन तुका जय जय जय. उत्सर्गीन तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. Babar so gut pergatuya. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रकटता. तुझ्या या सुम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या प्रितमेचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मरिये देवाचे माये सांगती बागेवन जुजे तिचो पती बागेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन वीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझे रास संकायू तुझी खुशी सर्गा जाता तशी जाव आमचो दिसपट्टो ग्रास आजम गादी आनी आमी आमचे सुटलेले आमचे हांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां काळणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भागणे आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकंदांतली वाटय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येत आनी रासवो चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सौवे आसूं तुमचे सौवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन तुझ्या अंगणात सासो हजारो हेर दिसा प्रास व्हरतो निर्भागी नसच्या संगी रावसो संतोष म्हजो तुझ्या घराक गावसो म्हजो आत्मा उद्रेकता तुका मेळूंक Laleta Emoji kur moje kade Tuga bogum asheta Muso atmo atrekta Tuga melum laleta Emoji kur moje kade Tuga bogum asheta Chikon devak sodun beta Sionanta kadekon pauta Pramani monan chikon salta Tachi kakul gayarai sorta Mozo otmo otrekta Tuka melon laleta Imo
चिकू मोचे काळे तुका बोगू आशेता मुसो आत्मो अत्रेकता तुका मेळोंक वालेता हिमो चिकू मोचे काळे तुका बोगू आशेता प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आम्ही आता सेवलेल्या सर्गेच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजान दिसान दीस वाडय आनी बागेवून तेरेसाचे पळजळीत शिकोवणी आनी देखे वरवीं बंद मठवाशी जिविताचो खरो अर्थ आनी मोल आमच्या मनांत आनी काळजांत रिगय आनी सरगार आमी तुका वाखणूंक पावसर आतां तावन सगळे आमचे जिवीत तुज्या माया मोगाची निरंतर वाखणणी जावं दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. सांत तेरेसाची आज आमी परब करता. तिची महिमा आनी संतोष देवा तावनूच येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. आमेन. सांत तेरेसाच्या मागण्या सर वायटांतली तुमी सुटूं. तिची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाचे आनी पेल्याचे साकरेक तुमचे काळीज आनी मोंड लावंक तुमकां घटाय मेळूं. आमेन. सर्गींच्या वैभावाक आपली भुरगीं पावली देखून पवित्र सभा आनंद भरीत आसा. तुमी सगळीं तुमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक पावूं. आमेन. आनी सर पदवेदा देवाचो, बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदां तुमचे सोवें आसूं. आमेन. वसून येयात, क्रिस्तचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेतुनाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय कुर्पे दैन्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळें काळीजे मोगान तुज्या पेटय कष्टांत आसतना जामोचो वादार पण मोजें करतना दयेन म्हाका तूं राव. कष्टांत आसतना जामोचो वादार पण मोजें करतना दयेन म्हाका तूं राव. शेतुनाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय कुर्पे दैन्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळें काळीजे मोगान तुज्या पेटय. मोकार पुत्रा सोडे आंगवारी आशीर्वाद देवामकां. Bagin Cristaci curvei, răm cam ce doam ce desmantle, papace putace ne poite, ce navi, am.